हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता, कारण तुमी आंदोलनूय केलें पयर वचून सामकें खडेगाठ सामकें. खंय प्रॉब्लेम आसा? कारण एक हो प्रश्न सामान्यांतल्या सामान्य मनशाचो प्रॉब्लेम खंय असो दिसता तुमकां? जे कीड तांदळा लागलं म्हणटा पळय ती कीड तांदळा लागला ना, कीड संपूर्ण डिपार्टमेंटा लागला. आनी जेन्ना मळब फुट्टा तेन्ना शिंवतलो खंय अशी परिस्थिती आसा. तूं गेल्या 5-10 वर्साचो ह्या सिव्हील सप्लायज खात्याचो इतिहास पळय की हांगा कोणाचो पायपोस कोणा ना. जें कितें चल्लां 2012 भितर जाल्लें, 2022 भितर जालें, 2022 भितर कितले फूड ग्रेन आमगेले दाळ वेस्ट जाली. ताजे पयलें जवळ जवळ सायजेबल 241 टन तूर दाळ तेन्ना पिड्यार जाल्ली. 400 बॅग कुर्टी गोडावनांतल्यान कोण तरी भायले भायर व्हरतालो. हे सगळे चोरी, डायरेक्ट चोरी, हजारांनी टन तांदळाची और कडधान्याची चोरी जाताली. ह्या गेल्या 4-5 वर्सां भितर सरकारान हाजेर कारवाय खंय केली. आनी म्हाका दिसता पुढच्याच ठेच मागचा शहाणा हो जो नियम आसा पळय, आज पर्यंत सरकारान ह्या कोणाचेर म्हळ्यार ते खात्याच अशें काडून दवरलां की कोतार काडिल्लें खातें तें. म्हळ्यार कोणा कांय सगळ्यांक 3-3 खातीं दितकीर 4थी खातें जें अलॉट जाता पळय, म्हळ्यार कमी म्हत्वाचें म्हणून हें खातें दितात आनी त्या खात्या कडेन कोण पळयना. आज त्या खात्याची परिस्थिती आवय ना आनी बापूय ना अशी जाला. ज्या गरीब लोकांक बीपीएलाचे अंडर आमी जे धान्य दितात ते धान्य असोच तो तांदूळ कमी दर्जाचो आसता, तो तरी आमी बरो दिवचो, तो तरी किड नाशिल्लो दिवचो, सडळ नाशिल्लो दिवचो. येदी व्हडली सेंट्रल गव्हर्मेंटान आमकां मदत करून कोट्यांनी रुपयांची दाळ दिल्ली, ती आमी कुसोवन उडयली. तुमकां रंगे हात तुमगेल्याच क्रायम ब्रांचान पकडले लोकांक, धरले. जेन्ना गुदावांतल्यान म्हाल तुमी बेळगांव व्हरपा खातीर, मेंगलोर व्हरपा खातीर, कोल्हापूर व्हरपा खातीर काडून दवरलो, कितें जालें? हो प्रश्न म्हाका सरकाराचे जे प्रतिनिधी आसा हांगा तांचे कडेन आसा. ह्या गेल्ल्या 4-5 वर्सां जें जालें ताजें कितें जालें? तुमी कांयच केलें ना म्हणून ही आज परिस्थिती पावला. तुमी एकट्याचेर कारवाई केली ना, नांवा पुरते एक कोणा सस्पेंड केलो, इन्क्वायरी केली आनी परतो हाडलो. थोडी जोळ पर्यंत थोडी मुडकी वतना, हेड्स रोल म्हणटा तेका. थोडी जाणां जरी तूं फासार लायना तोळ पर्यंत तशें उरपाचें. तशेंच उरपाचें. वाल्मिकी बाब, तुमच्याय पक्षान तुमच्याय आमदारान हो मुद्दो घेतलो, जाचेर मुख्यमंत्र्यांनी मागीर जाप दिली. तुम्ही ह्या विशया कडेन कशें पळयतात? खंय चुकता? हांव इतल्याच कारणां खातीर विचारता की जशें प्रशांत बाबान म्हळें, हो जे बीपीएलाचेर जांकां खरेंच गरज आसा म्हूण ही धान्य मेळटात तांचो प्रश्न चुकता खंय? न्ही, खरें म्हळ्यार आमी पळयल्यार आमच्या देशान गरिबांच्या नांवार फक्त मत मागिल्लो वता, पूण एकदां इलेक्शन जातकूच गरिबाक सायडीक काडून जे स्किमी ज्यो केल्ल्यो आसता ताजेर कोणूच ध्यान दिना. ज्या स्किमीचेर भ्रश्टाचार करून चोरी करपाक स्कोप आसा त्यो चलतात, ज्या स्किमीचेर भ्रश्टाचार जावंक शकना त्यो पडटात. सो रेशन जावं शिक्षण जावं ह्यो स्किमी अश्योच लंगडत फुडें फुडें वतात, पूण जाता तितलो भ्रश्टाचार दॅट इज द ओन्ली कन्सिस्टंट पार्ट. आतां गोंयचे जे रेशन सिस्टमाचो प्रॉब्लम आसा हातून म्हाका दिसता 2-3 प्रॉब्लम आसा. एक म्हळ्यार जे किडे मेळ्ळे, दॅट वॉज अ इशू वीथ आयदर स्टोरेज किंवा एडल्टरेशन जावं कितें जालां तें म्हाका खबर ना, पूण बेसिकली इट वॉज कंप्लीट एपॅथी बाय द गव्हर्मेंट. आनी दुसरो जो आमच्या आमदारान इशू काडला तो एक्चुली खूब सेपरेट आसा विदीन द सेम स्कीम, की हो जो रायस आमच्या फेर प्रायस शॉप्सांनी विकिल्लो वता, हो आतां आमकां सेक्रेटरी ऑफ सिव्हील सप्लायजान सांगलां की इट हॅज बीन सिन्स मार्च 2023 फक्त फॉर्टिफायड रायस हो आमच्या रेशन दुकानांच्यान विकिल्लो वता म्हणून. सो दीस इज व्हेरी शॉकिंग, कित्याक हो आतां एक वेगळोच इशू निर्माण जाल्लो. जशें आमचो फॉर्मालिनाचो नुस्त्यान फॉर्मालीन पडटा म्हणून असो इशू जाल्लो न्ही, आतां हो फॉर्टिफायड रायस कितें, हो लोकां खातीर बरो काय वायट, लोकांक विचारल्या शिवाय, कसलीच एज्युकेशन केल्या शिवाय तुमी मार्चांच्यान हे साकांनी साक लोकांच्या तोंडान घालीत भोंवतात, म्हळ्यार इट इज सच डेंजरस. म्हणजे ह्या दुसऱ्या राज्यांनी एक्चुली प्रॉब्लम जाल्ले आसा, तरी आसतना गोंय सरकारान गोंयकारांक सांगल्या शिवाय रेशन दुकानांनी हो फॉर्टिफायड रायस धाडलो तुमी. सो हो एक वेगळो इशू आसा. सो बोथ दीज इश्यूज म्हाका दिसता शो दॅट जशें प्रशांत बाबान सांगलें, इट इज अ कंप्लीट लॅक ऑफ इंट्रस्ट इन दीस डिपार्टमेंट. म्हाका दिसता भ्रश्टाचार करून जालो म्हणून एकदां धान्य गोडावनान पावतकच ताजेर कांय करूंक शकना म्हणून ते कशाय कशें उडयता अशें म्हाका दिसता. आनी
जेन्ना सिव्हिल सप्लायजाचो सेक्रेटरी इज बिझी वीथ G20, ही हॅज नो टायम टू लुक ॲट वॉट इज गोईंग इन द सिव्हिल सप्लायज डिपार्टमेंट. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम इज ॲपॅथी बाय द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्नमेंट. किरण बाब, यू रिस्पॉन्ड टू बोथ दोज थिंग्स, बट सरकाराच्या मतान चुकतं खंय? कारण इतली इन्सिडंट्स जाल्यात फाटल्या 6-7 म्हयन्या भितर की इट इज रियली वरींग. म्हाका दिसता एज फार एज गरीब लोकांचो प्रश्न आसा, मागीर माननीय प्रधानमंत्री मोदीजी आसूं किंवा आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसूं, म्हाका दिसता लोकांक म्हणजे जनरली इवन गरीब लोकांक खबर आसा की आपलो इंट्रस्ट कोण राखता. त्यामुळे गरिबी हटावोचे नारे न दिता आमी एक्चुअली लोकां पर्यंत वेरियस ह्यो स्किम्स पावयतात. म्हाका विरोधकांक एकूच प्रश्न विचारपाचो आसा की हो जो विशय आसा तो खरोच सिरियस आसा आनी सरकार ताजेर इन्क्वायरी करता. CMन ऑलरेडी हाजेर स्टेटमेंट दिला. इवन द सेक्रेटरी ऑफ सिव्हिल सप्लायज तांणी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतले वीच यू ऑल्सो वायडली कवर्ड. म्हजो एकूच विरोधकांक प्रश्न आसा की ते कितें करूंक सोदता, म्हणजे आर दे ट्रायंग टू क्रिएट सम कायंड ऑफ अ फियर. म्हणजे ताजेर दोन प्रश्न, म्हणजे एक जो इवन सेक्रेटरीन विचारलेलो की आर यू ट्रायंग टू स्पीक अबाउट लो क्वालिटी काय कॉन्टॅमिनेशन, कारण दोन्ही विशय हे कम्प्लिटली वेगळे आसा. म्हणजे इवन फोर्टिफायड रायसाचेर एक विषय हांव मानपाक तयार आसा की अक्रॉस द कंट्री वन थिंग वी हॅव नॉट डन प्रॉपरली इज क्रिएटिंग अवेरनेस. पण फोर्टिफायड रायस हो वेगळो आसा, हाजो अर्थ तो प्लास्टीक न्हय, जे हाजो हे जे विरोधी पक्ष आसा ते भंय निर्माण करपाक सोदता की तो प्लास्टीक. नाव पयलीं म्हणजे हो फोर्टिफायड रायसाचो जो प्रश्न आसा तो कित्याक आयलो, तर बेजिकली इट इज टू एड्रेस कन्सर्न्स ऑफ एनिमिया एंड मायक्रोन्युट्रियंट डेफिशियन्सी जी वायडली लोकांक दिसता. सो खंय तरी एक भुरग्यांचें स्टंटींग जावचें न्हय किंवा लोकांक आयर्न आनी वेरियस अदर्स विटामीन B12 आसात. सो ताज्या खातीर सो म्हाका दिसता खंय न्हय एक खंय तरी आमी इंटेंट आनी जे ताजो रिजल्ट आसा ताज्या मदीं म्हाका दिसता फरक करूंक जाय. कारण जसो वाल्मिकी बाब म्हणटा की लोकांक विचारत आसतना तर हो 2022 पासून फोर्टिफायड रायस जो आसा तो देशाच्या विविध भागांनी वचत आसा. ताणें जशें म्हणलें की हो खूब विशय सगळ्या स्टेटींनी जाला, पण प्रत्येक वेळार म्हाका दिसता फोर्टिफायड रायस इज सेफ फॉर युसेज आणि वन ऑफ द बिगस्ट एडवांटेज इट हॅज इज इट कॅन बी विथ प्रॉपर स्टोरेज, इट कॅन बी स्टोर्ड फॉर मेनी इयर्स आणि इट स्टील रिमेन्स इन गुड क्वालिटी. आता एज फार एज कमिंग टू दीस कॉन्टॅमिनेशन इज कन्सर्न, पयर म्हणजे 13-14 तारखेच्यान सुद्धा सिरीज ऑफ इन्स्पेक्शन जाली. FCI तांणी गोदाम स्टडी केलो अँड दे सेड की देर इज नो, म्हणजे तो फुल स्टॉक वाट लागला किंवा लो क्वालिटी हेज अरायव्ड. दिस इज ॲब्सोल्युटली फॉल्स. देर वर सर्टन लकुनाज ऑन हाव इट वॉज स्टोर्ड. वन ऑफ द मेजर इशू जो आसा पळय तो म्हणटा तो की जे आमी थंय जो पेस्ट कंट्रोल आसा तो एक ताका देर वर सम चेंजीस सजेस्टेड. सो ऑल दीस स्टेप्स आर बींग टेकन. लास्ट टायम सुद्धा ऑफिसरांचेर कितें आसा आमकां आज दिसता कितें न्हय, आज ऑफिसर सस्पेंड जालो, फाल्यां तो गिल्टी जालो. देर इज अ प्रोसेस. फाल्यां जर इफ यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन लेफ्ट रायट एंड सेंटर, कोर्टूच म्हणटलो की देर इज नो एविडन्स. सो द मॅटर्स आर बिफोर विजिलन्स. CMानूय पयर एक 2-3 इन्स्ट्रक्शन्स दिली. एक म्हणजे की तुमी फिल्डार वचा, यू कॅनॉट ऑपरेट दीस डिपार्टमेंट बाय सिटींग इन युअर AC ऑफिसीस. दुसरो जो मेन मुद्दो आसा की आतां जे फेअर प्रायस शॉप्स आसा तांची जबाबदारी आसा. म्हणजे तुमी जेन्ना लोकांक दिता आनी मागीर म्हणटा की दॅट रायस वॉज कॉन्टॅमिनेटेड, जाल्यार बाबा तुमी जेन्ना तो आपल्या शॉपार हाडलो तेन्ना कितें. सो ड्यू व्हेरिफिकेशन हॅज टू हॅपन फ्रॉम ऑल सायड्स आनी ऑल दॅट प्रोसेस वील बी सेट इन. म्हजो इतलो जे आसा की स्पेशली जो प्लास्टीक रायस ह्या मुद्द्याचेर जो अपप्रचार करपाचो प्रयत्न केला, म्हणजे आतां तुमकां हाव ऑपोजिशन इज ट्रिवियलायझींग. पयर गोवा फॉरवर्डान वचून थंय भजन म्हणलें. युजली भजन इज समथींग जे आमी देवा खातीर म्हणटा, पण तांणी थंय वचून जी भजनाची फकाणां केली पण तांणी एकूय मेमोरंडम दिवना. म्हणजे टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आय डोंट थिंक गोवा फॉरवर्ड हॅज गिवन एनी स्पेसिफीक सजेशन्स. तर म्हाका दिसता की तांणी आपल्या पॉलिटिकल रेलेवन्सा खातीर ह्या अशा गरिबांच्या विशया कडेन फकाणां करची न्हय आनी मिसगायड करचे न्हय. ओके, या प्रशांत बाबू या. फकाणे करपाचो विशय ना, फकाणे तुमी चलयलात. इनफॅक्ट म्हाका दिसता जो दावत सोना मसुरी खाता पळय तेका गरीब लोक जो पाणयो, शिट्टो, कोळयो, ज्योती, IR8 खाता पळय तांचे दुख्ख कळना. हो तुमचो प्रॉब्लेम आहा बेजीक. हो जो बारीक समाज आहा पळय तांचे माने हो तांदूळ वता. लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक तुम्ही ऑन रेकॉर्ड सांगिल्लें की सगळे गोदाव रिपेअर करून घेतले आमी. ऑन प्रायोरिटी विजय सरदेसायान जो असेंब्लीक प्रश्न विचारिल्लो की तुमची गोडावनाची परिस्थिती किती आसा, तेन्ना तुम्ही ऑन रेकॉर्ड सांगला की आमी ताबडतोब ह्या सगळ्या गोडावनाची दुरुस्ती करून घेतले, पेस्ट कंट्रोल करतले. ह्याही बी केपें तूं तेच परत सांगता. सो डोंट टेल अस स्टोरीज प्लीज.
यू ऍक्ट तुमगेले किती आता परती इन्क्वायरी म्हणतात यू इफ यू मे डू नॉट नो हांव सांगतो का पेंडींग इन्क्वायरी सस्पेन्शन करपा आता यू कॅन सस्पेंड आणि इनफॅक्ट हायकोर्ट बी कांयच इंटरव्यून जायना हायकोर्ट ह्या दिसा सद्दां तुमगेले कान टोचत आसा वेगवेगळ्या विशयाचेर की तुमी कित्याक कारवाई करनाका म्हणून सोमतो घेता हायकोर्ट कांय गजाली सो ह्या गजालीकय बी एखाद्या हायकोर्ट फाल्यां सोमतो घेवपाची वाट पळयता तुमी दीस आय फील दॅट की त्या दीस पळय मेमोरंडम यू डोंट रिक्वायर गरिबांची कळ म्हणून गोवा फॉरवर्ड हो असो पक्ष आसा गोवा फॉरवर्ड हो असो पक्ष आसा जो सत्तेच्या खंयच्या सायडीक आसा ताजेर विशय घेता ओके प्रशांत बाब कंप्लीट म्हाका दिसता you should allow promote to moderate. कम टू यू यू डोंट रिक्वायर अ मेमोरंडम इनफॅक्ट ते भजन तोपली तुमकां सारखें त्या सरकाराक जे म्हणलं पळय ते तोपले म्हणून तूं उलयत आतां हांव सांगता तुका मेमोरंडमा गरज ना मेमोरंडम दिवन तुमकां कळपा जाय कितें मुद्दे आहा ते मुद्दे सगळे जगाक खबर आहा मरे तुमकां खबर ना आनी एवरी डे तुमी पेपराचेर फक्त प्रेस कॉन्फरन्स सोडून डायरेक्शन्स दिता आय एम डायरेक्टिंग माय सेक्रेटरी डायरेक्टर टू एक्ट ताजी भायर किती जालें तें तूं हांगा दवर ते हांगा दवर गिराज यू वॉन्टेड टू मेक तूं हांगा मुद्दो दवर देन आय विल गो टू वाल्मिकी म्हाका एकूच सांगपाक जाय की आज प्रशांत बाब जे म्हणटा की आमकां गरिबांचे कितें विशय आसा ते खबर ना म्हाका दिसता म्हणजे म्हाका परत परत न्ही एकदां ते 2022 येवचो पडटा आज जर कीड लागल्या ती गोवा फॉरवर्ड पक्षाक आसा आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे स्टँड आसा न्हय ते सत्तेच्या खंयच्या सायडीक बसता ताजेर डिपेंड जाता सो म्हाका दिसता गोवा फॉरवर्डान आमकां हें सांगचें न्ही दुसरें तांकां हांवें एक सिंपल प्रश्न विचारलो तुमी भजनां केली आमकां कांयच तोपना तुमी जाय तितले भजनां करा कारण तुमी जेन्ना ते नाटक करता तेन्ना आमी वी वर ऑलरेडी वर्किंग ऑन जंय पेस्ट कंट्रोलान कितें त्रुटी आसा त्यो रिपेर करपाक जे गोंडाव आसा ते रिपेर करपाक म्हाका एकूच भंय आसा की तुमी जेन्ना आज लोकांक सांगता की प्लास्टीक रायस म्हणून ताजेर कोणूच उलयना की तो फॉर्टिफायड रायस आनी हाव फॉर्टिफायड रायस इज बेटर द प्रॉब्लेम आतां तूं उलयता म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय की बेजिकली जे काही त्रुटी म्हणजे एक जे 2 रॅक जे कॉन्टामिनेटेड आशिल्ले दे हॅव बीन क्लियर्ड वी हॅव ऑलरेडी टोल्ड इवन द फेअर प्रायस शॉप्स की जे कितें स्टॉक जर तुमकां इवन डावट मारता तुम्ही तसोच दवरा वी विल इमिजिएटली रिप्लेस इट त्यामुळे म्हाका इतलेच हांव म्हणटा ज्यो त्रुटी आसा हांव ना म्हणीत ना पण त्यो तुम्ही ऍटलिस्ट जनतेच्या मनात भ्रम पसरवू नका स्पेशली ऑन फॉर्टिफायड रायस प्लास्टीक रायस म्हणलो लोक भियेतले हे तुम्ही करचे नाही